आयज हांव आनी म्हजी GFDO गोवन्स फॉर दाबोली ओन्ली कमिटी आमचे TCP मिनिस्टर विजय बाबाक मेळूंक आयिल्ले आनी ताका आमी एक मेमोरंडम दिला उगडास करून की तो ह्या मोपा एअरपोर्टाचेर आड झुजलोलो ताणें जायते गांवांनी मिटिंग्यो केल्ल्यो मोपा एअरपोर्ट नाका म्हणून तशेंच मोपा एअरपोर्ट जावन आसा एक स्कॅम म्हणून ताका उगडास केला आमी की ताचे गोवा फॉरवर्ड मुखेल एम गोंयकार आनी गोंयकारपण तर हेच मनांत धरून ताणें आतां जें ताचे मनांत तेन्ना आसलें तें प्रॅक्टिकली करून दाखोवचें हो एअरपोर्ट मुखार वचूंक ताणें दिवंक फावना कित्याक हो एअरपोर्ट येयलो जाल्यार गोंयकारपण काबार जातलें ताका आमी उगडास केला तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर म्हणटोच ताच्यांनी जायतें करूंक जाता तो आतां कॅबिनेटांत आसा आनी कॅबिनेटांत ताका खूब पावर आसा तरी पावर वापरून ताणें हो दाबोलीचोच एअरपोर्ट राखूंक आनी मोपाचो एअरपोर्ट स्टॉप करूंक वावरूंक ताच्या हातांत खूब उपाय आसात तर हे सगळे ताणें उपाय घेवचे म्हूण आमी ताका उलो मारलो. Father Eremit has come to me and has voiced his apprehensions about the future of Goa in view of the Mopa airport. They have given me a detailed representation also. I have told them that I will look into it. Given the time that has elapsed over what we were talking of at a particular time and many things that have happened after that till the present time in which land acquisition has gone far, project has been conceptualized and also work order given. So I don't know what we can actually do at this moment, but I will examine what he says and see what best can be done. His intentions of preserving Goa for posterity is being appreciated. I have also explained to them what we have in mind, especially the idea of development rights which are transferable, which we have mooted as a basis to make our next regional plan.